डेंगू ह्या आयच्या ह्या महामारीच्या काळात कोरोनाचं संकट तसंच आयच्या आमच्या शहरात डेंग्यूचं महासंकट निर्माण जायत येता. बहुतेक शेजारच्या वॉर्डांनूय डेंग्यूचे आउटब्रेक जाल्लेले आहा आनी आमचे 23 वॉर्डांनूय काही केसी डिटेक्ट जाल्लेले आहा. सो हेल्थ ऑफिसरान 2-3 फावटी फॉगिंग केलेली आहा. ज्या इफेक्टेड एरिया आसा जे इफेक्टेड लोक रावतात त्याच्या घरा पासून त्यांनी फॉगिंग सराउंडींग एरिया केलेले आहा ना म्हणून हांव एप्रिशिएशन करपाची गजाल आहा. पूण तशेंच ही आउटब्रेक आतां महामारी ही डेंग्यूची संकट वाडपाक जायना हे साठी आतां हेल्थ ऑफिसरान आनी इतर ऑथॉरिटीजीन हेचेर दखल घेवची आनी म्हाका जाल्यार दिसता की प्रत्येक वॉर्डांनी फूल स्विंग हे फॉगिंग फ्युमिगेशन करपाची तितलीच गरज आहा. कारण खंय तरी ब्रिडींग वाडचें न्हू म्हणून आयज मॉस्किटो फिमेल ब्रिडींग मॉस्किटो वाडोवन खंय तरी डेंग्यूची भंय आसता आनी हेचेर लोकांनी हेंचेर जतनायकाय घेवपाची गरज आहा. आपले सांठवलेले उदीक जे खळ्याच्या भायर दाराच्या भायर दवरल्या ते तेंच्यांनी धांपून दवरचें नाल्यार 8-8 दिसांनी ते उदक चेंज करचें. अशी ही आपले कडेन जतनायगिरी घेवपाची आपले कडेन क्वॉलिटी आसपाक जाय. तेका डेंगू आपूण थांबोवंक शकता. प्रत्येक फावटी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नसता. काही गोष्टी आपुणूय रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली घेवपाची आसता. तेन्ना डेंग्यूची महामारी आमी रोखूंक शकता. फ्युमिगेशन इज अ सेकंडरी पार्ट ते आमी रिक्वेस्ट केलेले आहा. सीपीन तेजेर आन्सर दिला की आमी करतले. तसे हेल्थ ऑफिसर आणि इतर वर्ग हेचेर काम करता आणि फ्युमिगेशन जबरदस्ती जातले. ज्या प्रमाणे आम्ही पहिले गेल्या एक 4-5 महिन्यात भरपूर कोरोनाचे केसी वाडल्यान आमचे मुरगांवचे आणि अख्खे गोंयचे लोक आमचे खूप आमकां सोडून गेले. खूप वायट दिसता की आमकां ते सोडून गेले. त्याच प्रमाणे आता डेंग्यूचे कोरोनाचे केसी देंवल्यो आणि डेंग्यूचे केसी वाडपाक लागल्यो. सो हांव मागता लोकां कडेन की डेंग्यूचे आमी सिरियसनेस घेवपाक जाय. बॅरला की ती बऱ्या भशेन धांपून दवरची आनी घरच्या भायर बेश्टें उदक सांठोवन दवरचें न्ही. आनी हांव आमचे हेजे कडेन मागता हेल्थ ऑफिसर की तेणें जशें आमी कोरोना खातीर एक बरो स्पेशल वॉर्ड केल्लो सेपरेट तसोच आमचो डेंग्यू खातीरूय एक स्पेशल वॉर्ड चेअरपर्सन आमच्या हेल्थ ऑफिसराक आपोवन तेजे कडसून आपोवन बऱ्यापैकी मेडिसीन अवेलेबल केल्ले आसा आनी सगळ्या वॉर्डान आमी बऱ्यापैकी फॉगिंग करतले आनी सॅनिटायझिंग आमचें जाल्लें आसता सॅनिटायझिंग केलां पूण फॉगिंग करतले आमी. चेअरपर्सन आमचे बरे इनिशिएटीव घेतले. वाडपाक लागले सो तुमकां कसली डेंग्यूची केसी बी येवपाक लागले हॉस्पिटलान? हय आता ह्या दिसांनी डेंग्यूचे केसीस येवपाक लागल्या. वी हॅव सीन दॅट लॉट ऑफ डेंग्यू केसीस आर कमींग इन विथ जे प्लेटलेट काउंट्स आसता ते ड्रॉप जाल्ले आसता. ते चड ड्रॉप जाले जाल्यार तांकां ब्लिडींग जाता आनी जिवाक धोको आसता. सो अशें ते सिरियस केसीस आसा जाल्यार ऑफकोर्स आमकां तांकां फुडले मडगांव नाल्यार मेडिकल कॉलेजीन धाडचें पडटा. आनी आमची तयारी आसा की तांकां आमी एक आमचो दुसरो वॉर्ड आसा तो आनी जे आसा आमचे स्टाफ आसा तांकांच यूज करून इन दॅट सेम लिमिटेशन्स वी वॉन्ट टू एडमीट दॅम. आवर डॉक्टर्स आर गोईंग आउट ऑफ वे. जरी आमची संख्या कमी आसली तरी तांकां एडमीट करून पुरेशी काळजी घेवची आनी एडमीट करून बरें जावन तांकां घरा धाडपाचें अशें आमचें हें आसा प्लॅन आसा.